मोर्जे वाठारांत आशिल्ल्या सरकारी फुटबॉल मैदानाची सामकी वायट स्थिती जाल्ली दिश्टी पडटा. मैदानाची सारकी देखरेख जायना, स्टेडियमांतल्या रुमांची वायट स्थिती जाल्या. बॅडमिंटन, टेबल टेनिस तशेंच कॅरमची सुविधा ना. ऑक्टोबर 2022त आमदार गोविंद गावडेन मैदान आनी स्टेडियम नूतनीकरण करपाचें आश्वासन दिलें, मात कांयच जाल्लें ना. टुर्नामेंट आयोजीत केल्यार खेळां प्राधिकरण दर दिसा 2000 शुल्क घेता. देखून 2 वर्सां सावन मैदानाचेर कोणेच फुटबॉल सर्त आयोजीत करूंक ना. मैदानाच्या दुरुस्तीचें काम बेगोबेग सुरू करचें, थळाव्या आमदारान फुडाकार घेवचो अशें राष्ट्रीय कबड्डी खेळगडो शिवनाथ शेटगांवकर सांगता. तशेंच खेळां मंत्र्यान मैदानाच्या स्थितीचेर लक्ष दिवचें अशी मागणी थळावो अल्बर्ट फर्नांडिसान केल्या. आमी ग्रावंडार येयल्ले आहा अशें पळोवपाक ग्रावंडाची एक रुमाची दाराची परिस्थिती पळया, मोटर पळय कलमेलो आनी हेची स्टेरकेज आहा ती सगळी कलमेल्यान पडपाचो संबंद आहा. आनी हेतून आतां ही ग्रावंडाची परिस्थिती आमचो मांद्रे मत आमदार हेंच्यांनी इव्हेंट केल्लो मोठो, पण हे एक पळोवन तेणी कांय हेतून लक्ष घालून ही ग्रावंडाची एक बरी वेवस्था करपाची. सगळी ती नेट हे आतां पडपाक येयला ते तरी तेणी करून एक सगळें काम केलें पळय ग्रावंडाचें तेजें मातशें उरलें. तेही आमच्या दाराची ग्रावंडाची परिस्थिती बघा. त्या आमदार आमचे सगळे मुर्तीचें काम बरें केल्लें आहा. ग्रावंड म्हणून एक ग्रावंडाची दवरल्या, हॉस्पिटल केल्या, रस्ते केले, इवन बालभवन करता, फिजिओलॉजी आमच्या जाणट्या खातीर आमकां एक टेस्ट करता, पण सगळें तेंची केल्लें आहा. फक्त हे आमचे ग्रावंडाचे आमी आतां स्पोर्ट्समॅन येयल्या ते एक दाराची हालत पळयात. तेणी एक ग्रावंडाचेर एक लक्ष घालून ग्रावंड बरो करपा जाय भुरग्यांक आमच्या गांवांतल्या. हे मोर्जेच्या लोकांक जायते भुरगे खेळपी आसा स्पोर्ट्साचे, आनी ह्या ग्रावंडाची तुमी पळयत जाल्यार कितें हालत जाल्या ती. गेल्या वर्सा 2 वर्सां जाली स्पोर्ट मिनिस्टर आसलेलो, स्पोर्ट मिनिस्टरान सांगलेलें की हांवें की आपूण हो ग्रावंड तुमचो करून दिता म्हणून. की स्पोर्ट मिनिस्टर सांगलें की गोविंद गावडे 2000 सांगलेलें की तुमकां आपूण बांदून दिता म्हणून. आयज तेन्ना तुमी सर्वे केल्यार आनी सगळो सर्वे करून गेल्यार तुमी अजून पर्यंत तुमी ग्रावंड करून म्हाका ही हेची परिस्थिती पळय कितें जाल्या ती. आयज जायते तुमी कितें कितें करतात म्हणल्यार वयर बसपाची खुबूच हालत आसा. आनी आयज आमचे भुरगे आतां खेळोंक मेळचे तुमकां, पावसान खेळोंक मेळचें ना जाल्यार तुमी एक काम करपाचें, जर तुमकां ती इच्छा नाही करपाची जाल्यार ह्या ग्रावंडाचेर तुमी हॉस्पिटल तरी बांदा. कित्याक मोर्जेन आमचें हॉस्पिटल एक ना आनी कोणाक कांय पडलेलेंच ना. हे पळयतले तूं हे कपच्या पळया, हे तुमकां दाखयता, हे कपच्या पळया कितें जालें तें. हे वयल्यान पडटा आनी हेजी हालत पळया कितें जाल्या ती. हेका कितलीं वर्सां जालीं. एटलिस्ट तरी तुमी तें पळोवंक जाय. आनी मोर्जेचे पंचायतीक सांगता आनी रिक्वेस्ट सरपंचाक करता, विलास मोर्जे तूं मातसो येवन म्हाका सांग, ते ये आनी चॅक कर सगळे मेंबर. कित्याक हे आमच्या मोर्जेकारांक बरें फिटनसाक लागून मागीर तुमी म्हाजेर बेजार जाता. तुज्या कडेन एक मोर्जेच्या रिक्वेस्ट करता की आमचो विलास मोर्जे, रवन तावडकर जो स्पोर्ट मिनिस्टर आसा, तावडकर जो आमचो सरपंच आसा की रिपोणकर आसा पळय, ताका घेवन हांगा येवचो आनी तो ग्रावंड दाखोवचो. कित्याक आयज लोकांक खेळपाक जाय. गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर निवृत्ती शिरोडकार.